माथानी सालदानाच्या 76वे जयंती निमतान गोंयचो रापोणकाराचो एकवटान भाजपा सरकाराच्या पर्यावरणीय धोरणांचेर हुस्को उक्तायलो। पारंपारीक नुस्तेमारी उदरनिर्वाहाविशीं सरकारान घाळपण केल्ल्याचें ताणें सांगलें। सद्याच्या धोरणांचो थळाव्या पर्यावरणाचेर घातक परिणाम जातात अशेंय सांगलें। कासावली मार्केट सर्कलान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या मेळाव्यान पारंपारीक नुस्तेमारी समाजाक सतावपी प्रस्न आणि राज्यातल्या मेगा प्रकल्पा आड चालू आशिल्ल्या पुशबॅकाचेर उपाय काडपा खातीर एक व्यासपीठ म्हूण काम केलें। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसा वांगडा गोंयचो रापोणकाराचो एकवटान गोंयचे दर्यादेग दायज आणि नुस्तेमारीचेर निमून आशिल्ल्या समाजाची राखण करपा खातीर तिगून उरपी उदरगतीचे उपाय येवजण करची अशें मागलें। आमी पळयता की फिशरमॅन आयज काबार जाता, फिशिंग कम्युनिटी आयज काबार जाता। जे पर्यावरण राखपाचे जे कोस्टल इकॉलॉजी जी दुसरी इकॉलॉजी आसा ती आयज काबार जाता। आयज इन द नेम ऑफ सागरमाला आयज दोर्यो व्हरपाचो प्लॅनिंग आसा। नेम ऑफ सागरमाला आयज न्हंय व्हरपाची प्लॅनिंग आसा। आयज कोल एक्सपान्शन प्लॅनाक लागून आयज फिशरमॅनाक डिस्प्लेस करता, कार्यावळा नोटीस येता, फायना नोटीस येता। पूण हे खंय ना खंय जे फिशरमॅन जे सेंचुरीज प्रोफेशन घेवन आसा, सेंचुरी ओल्ड प्रोफेशन घेवन खंय ना खंय डिस्प्लेस जाता। आनी आमचे तरणाटे जे फिशरमॅन आसा ते आयज हेका लागून आयज भायर वता। आयज कोण परत फिशिंगान वचपाक सोदना, कित्याक सरकारान फिशरमॅनाक काबार करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा। आयज आमचे पळय शेतां आसा, दोंगर आसा, ते सगळे कातरून पुरून मेगा प्रोजेक्ट येता। कोण आतां आमच्या गोंयकारां कडेन घेवपाक जाता? हांव चॅलेंज करता, गोंयकारां कडेन घेवंक जाता जाल्यार जायना, कोटींनी स्टार्ट जाता। एक प्रोजेक्ट येता पेडण्या टू कोलवाल्यात आमकां आयकूंक आयला 127 स्विमींग पूल येता। अरे हांगा लोकांक उदक ना पियोवपाक। 127 हे कोणा? एक आम सादारण गोंयकारांक न्ही, फक्त श्रीमंत लोक येता, भायर सावन येता। आमी जेन्ना दिल्ली पार्टी म्हणटा, दिस इज सिनॉनिमस, दिल्ली पार्टी सिनॉनिमस विथ द रिच पीपल। ब्लॅक और व्हाईट मनी आमकां खबर ना, पण आमचे गोंयकार खंय वेतले? आयज आमची भुरगीं ल्हान आसा, ती वाडटेली, तांचे लगीण जातले, तांकां भुरगीं जातली, खंय वेतली? जमीन आसची ना। आमी दुसऱ्या गांवांत वेतले एज मायग्रंट्स। आयज आमी दुसऱ्यांक म्हणटा आमकां मायग्रंट म्हणटले। आमची आज पासून गोंय फिशरमॅनाची आमची घरां आहा ती पुर्तुगेज तेंपाची शेअरजेडान भितर पडटा, ती अजूनही रेग्युलर जायनाय, अजून रेग्युलर जायनाय। पूण आनी मेगा प्रोजेक्ट शेअरजेडान भितर तांकां सगळी फूल परमिशनां मेळटाय आनी तांकां आमचे झगडपाक आमी फेस करूंक पडटा। आनी जेन्ना आमी तेजे फुडो करून झगडपाक गेल्यार पुलीस ते आमचेर एक्शन घेता, पुलीस आमकां अरेस्ट करता आनी पुलीस आमकां सतायता। कित्याक आज पुलीस खातें प्रमोद सावंता कडेन आसा। आज गोंयभर पुलीस प्रोटेक्ट करून हे मेगा प्रोजेक्ट काम नेटान चलता। हांव मागता आज माथानीचे 70 जल्म दिसाक सरकारान तर तकलेन घेवचें आनी गोंयचें बरेपण हाडपाक आवडचें। Today should be a happy day. It's his birthday anniversary. But when I look at his statue and I see those flowers, I get the impression even the flowers have become a burden. What was Mathani? Who was Mathani? He stood for honesty, sincerity, and for the welfare of the Goan people. So I appeal to the Goans not to shout Mathani, 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 but to walk the talk and to stand and fight for the same values that Mathani stood for. GOA35 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि सानिका नागवेकर।